मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची बरी खबर आवेसोर 2 वोड 1-12. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुडेयाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत ओचितूच उदेंती तावन कांय विद्वान जेरुसाल्याक आयले आनी तांणी अशें विचारले, जल्मला तो जुडेवांचो राजा खंय आसा? ताचे नोकेत्र उदेताना आमी पळयलां आनी सरपटून ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हे आयकून हेरोद राजा गाबरलो आनी ताचे बरोबर आखे जेरुसलेम सोमेस मुखेल यादनिकांक आनी पोरचेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन ख्रिस्त खंय जल्मूचो आसा ते विशीं तांचे कडेन तो निमगूंक लागलो. तांणी ताका असो जबाब दिलो, जुडेयाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक प्रवाद्या वरवीं अशें बरयलोलें आसा, आनी तूं जुडाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुडाच्या मुखेल्या मोदें कशेच भाशेन सगल्या वन ल्हान न्हय तूं? कित्याक तुजी ताव निबजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरचेक चोरवाक व्हरतलो. तेन्ना हेरोदीन त्या विद्वानाक कुशीन आपोवन व्हेले आनी नोकेत्र केन्ना दिश्टी पडलोलें ते विशीं तांचे कडेन बारकायेन निमगून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडून म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें सरपटून ताका नमस्कार करूंक वेचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचे आयकून ते वाटेक लागले आनी तांणी उदेताना देखलोले ते नोकेत्र ओची तांचे मुखार वचूंक लागले आनी बाळोक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नोकेत्र पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळकाक ताची आवय मारयेच्या सांगाता तांणी देखलो आनी साश्टांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, दूंब आनी गोंदरूस. पूण हेरोदिशी परत वचना जावंक देवान तांकां स्वप्नांत शिटकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशांत ते परतले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमेन.